I don't need a reason or even a season. Just a moment to start the festival in my heart. I'm singing, you ask me why. You'll miss me as you will I. But we'll never ever be apart, 'cause there's a festival in my heart. Fab India. Celebrate India. नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो. चेन्नईन एफसी आयएसएलाचे फायनली दुसरे सेमीफायनलीत एटलेटिको कोलकातान चेन्नईनाचेर मारले 2 गोल. चेन्नईनान मारलो 1. चेन्नईन 2 गोलांनी फुडें. गोवा आड चेन्नईन आयतारा फायनल. एफसी गोवाचे जैताचेर जिको उमेदीन वेगळोच आत्मविश्वास आनी फायनलीचें टार्गेट दवरून टीम अटॅकिंग खेळ्ळी. कार्लोस म्हणटा आयएसएलाक लागून दर्जेदार फुटबॉल. ट्रकवाल्यांनी सेजा वेदांताचें परत पेटले. मिनाच्या 9 ट्रकांची पुलीस बंदोबस्तांत येरादारी. आंदोलन खर करपाची शिटकावणी. काँग्रेस अपक्षाचो ट्रकवाल्यांक तेंको. मरड म्हापशां टोळयांचे गँग वॉर. 7 जाणांक अटक. ब्रेस्तारा घेतले रिमांड. प्रकरणात सूत्रधार म्हूण येता नगरसेवक कांदोळकाराच्या पुताचें नांव सुधीर म्हणटा सगळें राजकी कारस्थान. आनी 7 तालुक्यांनी बुधवारा उदक ना. काणकोण सोडल्यार उरिल्ले दक्षिणेत ना. उत्तरेत पेडण्यां, दिवचले, सांखळे, मयां, चोडणा, पुरवण बंद. दुरुस्तीचें काम. लायट ना. पायपलायन फुटली. चेन्नईन एफसी फायनलीत पावले. चेन्नईनान कोलकाताक सेमीफायनलीत 4-2 मारले. आयएसएलाचे दुसरे सेमीफायनलीत एटलेटिको कोलकातान चेन्नईन एफसीचेर पयलेच हाफांत गोल मारलो. पयलो गोल पडलो तो चेन्नईनाचो डिफेंडर मेंडीच्या चुकीन. दुसरो गोल ह्युमान मारलो. चेन्नईनाचे फिकरून 1 मारलो. एटलेटिको चेन्नईना परस 2 गोलांनी फाटीं उरले. पुण्यात जाल्ली पयली सेमीफायनल चेन्नईनान कोलकाताचेर 3 गोलांनी मारिल्ली. फायनल एफसी गोवा आड चेन्नईन आयतारा 20 डिसेंबराक फातोड्डे जाता. दिल्ली डायनेमोजाक 3-0 गोलांनी धाडावन एफसी गोवान फायनलीत धडक मारली. जैताचेर मुखेल कोच जिको सामको उमेदीन दिसता. फातोड्डे जाल्ले मॅची उपरांत जिकोन मिडिया कडेन खोस उक्तायली. तो म्हणटा वेगळोच आत्मविश्वास आनी फायनलीचें टार्गेट दवरून टीम अटॅकिंग खेळ्ळी. दिल्लीचो कोच रॉबर्टो कार्लोस म्हणटा आयएसएलाक लागून भारतांत बरो फुटबॉल पळोवंक मेळटा. ताणें एफसी गोवाची तुस्त केली. ट्रकवाले आनी सेजा वेदांताचें बुधवारा परत पेटलें. मिनाचे 9 ट्रक पुलीस बंदोबस्तांत चलताले. मात कितले दीस येरादारी अशीच चलयतले काय म्हूण ट्रकवाल्यांचो सेजाक प्रस्न. ट्रिपीक रेट वाडोवन दिय मेरेन आंदोलन चलतलें. कायदो सुवेवस्थेचो प्रस्न उपरासल्यार ताका सेजाच जबाबदार आसतले म्हूण ट्रकवाल्यांनी शिटकावणी दिल्या. काँग्रेसीचे आमदार प्रदेशाध्यक्ष लुईझीन आनी अपक्ष आमदार विजय ट्रकवाल्यांक वचून मेळ्ळे. सेजा गोवान जर फाल्यां प्रयत्न केले जाल्यार प्रकरण जे हाती भायर वयतलें तेका सेजा गोवाच जबाबदार आसतलो. आमी जबाबदार आसचे ना. आनी आमी खंयचेच परिस्थितीन व्हडलो जरी फोर्स हाडलो, आमकां भितर जरी उडयले, आमी गाडयो सोडचे ना. आज रेट मागतात तुमी तेन्ना दोनूय पार्टींक वांगडा बसोवन तेजेर चवकशी जावंक जाय. लेबर मिनिस्टर, त्या भायर तुमचो चीफ मिनिस्टर, जाय जाल्यार आमीय तुमच्या वांगडा आसा थंय तेंच्या कडेन ती वाटाघाटी करपाक. म्हाका परवडना म्हणून आमी बंद उडयतले आनी पोलीस हाडून दवरून पोलिसाच्या राज्य हांगा चलचें ना. तांकां चड प्रॉफीट ना, विंडफॉल प्रॉफीट ना. त्या दोनान तेणी टॅक्सी हेका ट्रकवाल्यांक जावं तेंगे कामदारांक सांबाळपा जाय. कोणें कंपनीन सांबाळपा जाय. आतां रेट म्हणटी तुमकां वी वील सपोर्ट यू विथ द रेट. असेंब्ली आहा, असेंब्लीन हो इश्यू हांव घेता. काँग्रेस पक्ष तुम्ही कितेंय म्हणा, पूण लोकांच्या पोटांचेर केन्नाय आड गेलना आनी पळचना. लोकांच्या विरुद्ध ज्यो शक्ती आहा, ह्यो मायनिंग कंपनी आहा,
तांचे पार्टनर जाल्ले आहा बीजेपीचे मायनिंग बेल्टाचे आमदार. बीजेपीचे मायनिंग बेल्टाच्या आमदारांचे अच्छे दिन सुरवात जाल्ले आहा हे ई ऑक्शनाची. आनी मायनिंग जर फुडें सुरवात जालें जाल्यार ते व्हडले डॉन जावपाचे आहा. तिनूय इंडिपेंडंट आमदार फाल्यां हांगा आसतले. तिनूय इंडिपेंडंट आमदार हे हो इश्यू झगडटले एसेंब्लीन तांकां जाय ते भशेन. आमी लोकां बरोबर आहा, आमी कंपन्यां बरोबर ना, आमी सरकारा बरोबर ना आनी आमी मॅच फिक्सिंग करपाक ना. यो एक विराम.